शिगम्याक सुरवात जाता अंत्रुज म्हालांतल्यान अंदूचो शिगमो बेगीन सुरू करपाचो पालिकेच्या सीओन थारायला। इतले मजगती फोंडेच्या अंत्रुज शिगमोत्सव समितीन माड्डोळा म्हाळशेक बुधवारा नमन घालें। शुक्रारा मगूच्या फुडारपणान समितीन म्हाळशेक शिगम्याचे नमन घालें। पद्धतीप्रमाणे फोंडा शिगमोत्सव समिती माध्यमांतल्यान म्हाळशेक आज समितीच्या सगळ्या सदस्यांनी आज नमन घातलें, ताका वोटी दिली आणि खऱ्या अर्थान फोंडा शिगमोत्सव समितीचो जो शिगमो आज सुरू जाला। विविध तरेच्या कार्यक्रमांनी हो शिगमो फुडल्या 4 दीस आमी साजरो करतले। फोंडा शिगमोत्सव समिती तसोच फोंड्या 14 तारखेकूय शिगम्याची परेड थंय जातली, ताकाय बी आमची सगळे जाण सहभागी जातले। बुधवारा अंत्रुज शिगमोत्सव समितीन माड्डोळा म्हाळशेक नमन घाल्ले। दर वर्सा चित्ररथांक लागून शिगमो राती उसरा मेरेन लांबता, लोकूय मध्यान राती मेरेन रावता। फोंडेचो शिगमो 14 मार्चाक। अंदू रोमटामेळ आनी बाकीच्यो कार्यावळी बेगीन सुरू करतले म्हणून फोंड्या पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यान सांगले। चीफ ऑफिसर फोंडा म्युनिसिपल काउन्सिल ह्या वर्साक इलेक्शनाक लागून ही जबाबदारी जी शिगमो करपाची ती आमचेर आयिल्ली आसा। ह्या खातीर आमी ह्यो शिगमो कमिटी आमी गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या सहकार्यान हांगा करतात। फोंडा ह्या तालुक्याक पयलो मान शिगमो साजरो करपाचो गोवा टुरिजमा तर्फेन दिल्ले आसा। पयली सुरवात जी आमी आसा ती शिगम्याची गोंयांत जी सुरवात जाता मेळ आनी रोमटा मेळाची ती फोंड्याच्या तालुक्यांत पयल्यान सुरवात जाता। सो ह्या दिसा आमी जो टायम दवरलेलो आसा तो एप्लिकेशन घेवपाक रोमटा मेळ चित्र त्या डिफरंट कॅटेगरीसाठी जे एप्लिकेशनां येतली ती लास्ट 4:30 पर्यंत आमी तांची एंट्री घेतली। 4:30 पर्यंत एंट्री घेतली आमी थंय आमची स्क्रिनींग कमिटी आसतली। त्या स्क्रिनींग कमिटी वचून चेक करतली की हे जी एप्लिकेशनां हे जे ग्रुप आमकां रिपोर्ट करतात तांचे सगळे सारखे आसा काय म्हणून, म्हणजे ते बेश्टी सिंगल मनीस एप्लिकेशन घेवन येयले आमी ते एक्सेप्ट करची ना, ताचे वांगडा ताजो सगळो ग्रुप आसूं जायो। कित्याक हें कित्याक लागून करची पडटा की अशी पयलीं अशें पळयलां की हे जे रोमटामेळ चित्ररथ खूब लेट सुरू जातात, 8 रातचे 8 नंतर बी जाता आनी तेजे नंतर लोक कोण थंय आसना पळोवपाक। आनी लोकांक हो प्रोग्राम जो शिगमो आसा जो सगळे लोकां खातीर आसता, सो जर लोकूच ना जाल्यार तेजी मजा कोण घेतलो, ताजो आनंद कोणाक मेळचो ना। म्हणून आतां हे फावटी आमी स्ट्रिक्ट सारके अशें करतले की 4 जे रोमटामेळ जे आसा ते 4 आमी सारके सुरू करतले। 3:30 आमी नमन करतले तिस्क फोंड्या उजो हांगा, आनीक थंयच्यान नमन जालें म्हणटकीर 4 रोमटामेळ पयली सुरवात जातली। 4 म्हणजे सारखे 4च करतले। तशें करून आमी जे कोण पयलीं आमचे हांगा रोमटामेळ चित्ररथ आयिल्ले तांकां सगळ्यांक फोन करून कळयल्लें आसा। जे कोण एप्लिकेशन घेवन येतले तांकांय आमी सारकें सांगतले बाबा रे तुमी सारके टायमार हजर जायात, तुमच्या ग्रुपा सकट हजर जाल्यार। खुबशे जाणांनी आमकां सगळें पॉझिटिव्ह दिल्लें आसा की आमी बेगीन येतले म्हणून। ताका चित्ररथ आसा ताका पयलीं प्रायज जावन आसा 60,000, दुसरें आसा 50,000 आनी तिसरें आसा 40,000। मागीर रोमटामेळाक पयलें प्रायज आसा 35,000, दुसरें प्रायज आसा 25,000, तिसरें प्रायज आसा 15,000।
फोक डान्स आता हाका आसा 20,000 पयलें प्रायस, 15,000 दुसरें प्रायस आनी 10,000 तिसरें प्रायस. इंडिविज्युअल फॅन्सी ड्रेस सिनियर कॅटेगरी हाका पयलें प्रायस आसा 7,000, दुसरें आसा 5,000, तिसरें आसा 3,000. आणि इंडिविज्युअल फॅन्सी ड्रेस ज्युनियर कॅटेगरी हाका आसा 2,500 पयलें प्रायस, 1,500 दुसरें प्रायस आनी 1,300 प्रायस. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मालप्या पेडण्यात 2 कंटेनर, 1 बस आणि 1 पोलीस व्हॅनीचो विचित्र ॲक्सिडेंट जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मुंबयच्यान येवपी पॅसेंजर बसीन एका कंटेनराक फाटल्यान धपको दिलो. बसीच्या फाटल्यान आनी कंटेनर आशिल्लो. बसीक साल्वार करूंक म्हणून सायडीक घेतली आनी तो परतलो. ड्रायव्हर भितर अडकळो. एका फायर ब्रिगेडीन तो कंटेनर कापून ताका काडलो. बसीन 39 पॅसेंजर आशिल्ले. कोणाक कांयच जावंक ना. हायवे ट्रॅफिक 3 वरां ठप्प. तेन्ना तूं वॉकिंगाक उठलेलो म्हटल्यार एकदम जबरदस्त आवाज येयल्या कारणान आमी वयर गेले. वयता जाल्यार बस आनी पायपाचो ट्रक हे ट्रॅप जालो आनी तेतून करून ट्रॉली आसली ती सारकी, ट्रॉलीचे कॅबीन आसले ते सारके रस्त्याचे उलटे जाले तेतून जो ड्रायव्हर आसलो तो ट्रॅप जाला भितून आनी ड्रायव्हराच्या सिटाच्या पोना आसलेलो रॉड, त्या रॉडान पांय तेचो गेलो आनी ताका काडपाक व्हेरी डिफिकल्ट जावं. तर तसले आसतना आमी 2-2.5 वरांच्या कामगिरीन आमचे फायर ब्रिगेड ऑन ड्युटी आसली आनी हांव ऑन ड्युटी नसलो. त्या हेतून आमी ते एक पब्लीक म्हणून हांव ते ताका हेल्प केली आनी ताका लायव्ह कॅज्युअलिटी आमी काडले, सुखरूप काडल्या. ताका डॅमेज कसलीच जावंक ना. मातशें एक फाटीक लागला आनी पांयांक मातशें लागला आनी कांय ना. कॉल येयले की हायवे एक्सिडेंट जाला. त्या वखदार आमी इमिडिएटली भायर सरले. येवन बघता ट्रॅफिक जाम आहा तेन्ना आमी कशी तरी गाडी भितून घातली आनी आमचें ऑपरेशन स्टार्ट केलें. भरपूर त्रास जालो आमकां काडपाक. खूब JCB हाडचे पडले. तेची मदत घेवन आमकां ते पुराय करता. तेच्या बद्दल आमचे प्रशांत धारगळकार, समीर कोरगांवकर हेंच्यांनी आमकां खूब मदत केली. ते ड्युटेचेर आसलेले ना ते अशेंच आमचे मदती केली. त्रास जालो काडपाक, पूण प्रशांत धारगळकार हांव म्हणजे सगळे फायर ड्युटेचे सगळ्यांनी आमकां हेल्प केली, लोकांनी हेल्प केली आनी आमी एक लायव्ह कॅज्युअलिटी काडली एक्सिडेंट. तितून समाधान तितून आमकां समाधान, कित्याक एक जीव वाचयलो आमी. फायर ब्रिगेडीन काम बरें फर्स्ट क्लास केलं काम. टायम लागलो तरी कित्याक तो आसलो तो पाय सारको सकयल आसलो म्हणजे काडूंक मारलो, कट करून तेंच्यांनी काडला. कित्याक तेंचे आभार मानपाचे आमी. शुक्रारा फोंड्या गोवा डेरीत FDAच्या खासा टिमीन रेड मारली. कांय दिसा सावन गोवा डेरीच्या दुधात भेसळ आसा म्हणून खंय कंप्लेनी येताल्यो. मात रेड मारतना मिडियाक भितर सोडूंक ना. प्रुडंटा कडेन ऑफ कॅमेरा उलयतना FDAच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यान ती रेड न्ही, रेग्युलर इन्स्पेक्शन म्हणून सांगलें. हे पयलीं भेसळीच्या दुबावान गोवा डेरीच्या बेळगांवचे दूध सप्लायर टँकराचेर FDAच्यो रेडी पडल्यात आनी सबस्टँडर्ड दूध सापडलां. घेऊया एक ब्रेक.